सर फाल्यां पर्तगाल तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन PM विजीट करता रामाचे दिये बांदला तेजे स्टॅच्यू अनवेल करपाक लागून सो कितें सांगता सर? नाही, पर्तगाली गोकर्ण मठाक जो आसा न्ही 550 वर्सां जाता त्या निमित्तान एक असो भव्यदिव्य कार्यक्रम जो आसा न्ही आयोजन केल्लो आसा ते रामाच्या पुत्राच्या नांवान जाता आनी त्या निमित्तान पंतप्रधान येता आनी तो आमच्या काणकोण तालुक्यांत येता, आमच्या गांवांक येता, ताजो आमकां खूब अभिमान आसा, गर्व आसा की पयल्याच फावट देशाचे पंतप्रधान जे आसा न्ही काणकोणाक येता, आमच्या गांवांक येता आनी त्यामुळे ताजी भव्यशी तयारी आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा. ताजे जोरदार म्हणजे मोठ्याने आपल्या तयार केल्ली आसा आनी पूर्ण म्हणजे पंतप्रधानाच्या स्वागता खातीर जे आसा न्ही काणकोण गोंयकार जे आसा न्ही अशें सज्ज जाल्ले आसा. त्याच म्हणजे आमी वाट पळयता, प्रतीक्षा करता आनी त्याच म्हणजे मोठी तयारी म्हणजे फाटले 10-15 दीस आसा न्ही ताजे आयोजन नियोजनाची तयारी संदर्भात जे आसा न्ही म्हणजे सरकार किंवा आमी सगळे कार्यकर्ते आसा सज्ज आसा. त्यामुळे पंतप्रधानाची आमी वाट पळयता. ओके, थँक्यू.